जाल्यार सुकतली नाल्यार कुसतली भितर. पूण अजून लोकांची तशी मिरची आसा झाडाचेर झाडाचेर अजून तशी सगळी फाटलो काडून. पाडत आसता. आता ही येयल्या ती केन्ना काडलेली? ही ती पयली काडलेली, ही 15 दीस पयलीची. ही बरी सुकलेली हा. बरी सुकलेली. पावसा खातीर देवली म्हणटा रेट. बेगा बेगा घालून लोकांनी सोपयली. हा बेगा बेगा घालून सोपयली कित्या खातीर नाल्यार उरता न्ही ती बरोबर पिड्या आता. पिड्या आता झप्पूर पावस मोठो लागला जाल्यार उरली घरांत. आता रेट देंवल्लो आसा 550 दर जाल्लो आसा. कशी ही मया सायजी तांबडी मिरची? हा तांबडी मिरची. जांबुटी मिरची 450 लोक घालूंक सुरवात केली ती. फाटले 2-3 बाजार केला. फाटल्या बाजारात 650 मिरची जाल्ली. त्याच्या फाटल्या 700, त्याच्या पयली 900-800 अशी घातली पयली स्टार्टींग लोकांनी. आता देवले तर आता एकदम देंवलं. कित्या खातीर? पावसामुळे पूण पीक बरें आसलें. पीक बरें आसलें पूण लेट उरले लोकांचे ते आता. आता अजून तशें मेथून शेतान मिरची अजून लोकांक शेतान मिरची काडल्या उपरांत 2-2 पती मेळटली अशी आहा शक्यता. पावस ना जाल्यार काडूं शकता ते. पूण आता पावस पडला तेजो ते शेतांतले हेजे परिणाम जातलो कितें? ना तो परिमाण तांकां कसलो जातलो. काडीशेर पुरतो जाल्यार सुकयशेर आनी काय सुकोवंक मेळटली. मेळटली अशें जायत जाल्यार मेळटली मेळटली. सकाळी आम्ही सोशांक घातलेली. खंयची तुजी? खंयची मिरसांग? मया आमचे आनी आतां सद्या कसो हा रेट? सध्या आता रेट 450-500. आनी फाटी कशें आहले फाटले 2-3 बाजार? हेका आम्ही 650-700 पयली सुरवाती 1000-1200 सुद्धा घातली. आता देवले कित्याक तर? आता फक्त खूप उत्पन्न खूप जास्त झाले. हां उत्पन्न जास्त झाल्या कारणान सवाय झाली. सवाय जाली. पूण आतां लोक तशे गिरायक आसा पळय. 450 जाल्यार लोक व्हरता. 500 म्हटल्यार व्हराना. हां 450 म्हटल्यार घाल म्हणटा. 450 मागतात अशें. पूण तशें जाल्यार मिरसांग उरतली म्हणटा लोकांची. खूप आवडटा. अजून शेतान आयसता लोकांचे. शेतान खूप म्हटल्यार वत ना न्हू. पावस व्हरलो. पावसा खातीर मातशी कमी जातली. भरपूर भरपूर लागता न्हू. बेगीनच लागता पावस. ताका लागून सोलां सुकानात आमची म्हणून ते रेट म्हारग जाले. पूण लागता सोलां सद्या झाडाक? भेंडी चड लागना, कमी लागता आतां भेंडी. कित्या खातीर म्हणून? कितें वातावरण आसता. आतां सद्या आसा सोलां काय पातळ खंय तरी भिडला भेंडी लागल्या आसा पूण अजून पिकोवंक ना. आता पिकता लेट पिकताय मागीर ते पावसाक मेळटा न्हू. मागीर ते सुकाना ताका लागून म्हारग. आता ही नवी काय नवी नवी खंय मेळ्या ती हाडल्या? हय मेळ्ळा.